नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. दिल्लीतल्या सरकारातले मंत्री आणि भाजपा फुडारी प्रवेश वर्मा हांणी अरविंद केजरीवाल हांच्या शीश महाल 2 चेर खर टिका केल्या. तांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत पंजाबातल्या 95 लोधी इस्टेट भागात आशिल्ल्या केजरीवालाच्या घराच्यो तस्बिरी प्रकाशित केल्यो आणि हो शीश महाल 2 आसा असो आरोप केलो. लॉबी है जो शीश महल में हमको गोल्डन टॉयलेट सीट जो हमको नहीं मिली थी, शायद वो इसी घर में आई है। जितना दिमाग उन्होंने पूरे एक एक कमरे में कारपेट कौन सा होना चाहिए, पत्थर कौन सा होना चाहिए, लाइट कौन सी होनी चाहिए, पेंटिंग कौन सी लगनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सब में लगाया होगा। अगर इतना दिमाग वो अगर दिल्ली की जनता में लगा देते, दिल्ली के कामों में लगा देते, इतना समय भी लगा देते, तो शायद आज उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी को नहीं छोड़ के जा रहे होते। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, शायद उनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 11 साल में उन्होंने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। या विषयाचेर अरविंद केजरीवाल हांणी जाप दिवप गरजेचें आसा. पंजाबाच्या शीश महालाक खंयच्या कंपनीचो पैसो लागला असो प्रश्न भाजपा फुडारी प्रवेश वर्मा हांणी ह्या वेळार केलो. अस्तंत बंगालात वेंचणूक प्रचार दुसऱ्या पावड्या खातीर नेटान सुरू आसा. घरमंत्री अमित शहा जमालपूर आणि श्यामपूर विधानसभा सुवातांचेर जनसभेक संबोधित करतले. हावड़ा शारात ते एक रोड शो लेगीत करतले. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे आयज अस्तंत बंगालातल्या बारानगर, अशोकनगर आणि श्रीरामपुरात रोड शो करतले. भाजपाचे वडील फुडारी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, मंत्री JP नड्डा गोघाट, सोनापूर, वर्धमान शारात रोड शो करतले. काँग्रेसचे फुडारी राहुल गांधी दक्षिण 24 परगना आणि हुगली शारात प्रचार करतले. अस्तंत बंगालातल्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या विभागान कोलकाता, वर्धमान, उत्तर 24 परगणांचेर छापेमारी केली. रेशन वाटप घोटाळ्यात ही छापेमारी सुरू आसा, जातूंत व्हडा प्रमाणात मनी लॉन्ड्रिंग जाल्ल्याचो दुबाव आसा. PNLA कायद्या अंतर्गत ही कारवाय जाल्या. गरिबांक खातीर वाटपाचो आशिल्लो गंव बेकायदेशीरपणान अधिकाऱ्यांनी बाजारात विकलो असो आरोप आसा. पणजी आणि बेती उदका मार्गाचेर कुशावती आणि साळावली ह्या 2 फेरीबोटींचे लोकार्पण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जाले. दोनूय फेरीबोटी रो फेरीबोटींच्या धर्तरेचेर सुरू केल्यात. ह्या फेरीबोटींतल्यान पणजे बेतीचो प्रवास 2 ते 3 मिनटांत जातलो. ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय, साळगावचे आमदार केदार नाईक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. रिवर एंड नेविगेशन डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किए हैं, फिर एक बार और 2 रो फेरी आज से मेरे रिवर एंड नेविगेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फलदेसाई और केदार नायक ऑनरेबल MLA ऑफ डेट सालीगांव कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे हैं. मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. मेरे बर्थडे के अवसर पर लोगों को अच्छी तरह से रिवर नेविगेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलने के लिए इस रो फेरी का इनॉग्रेशन किया है. इट विल गेटिंग द गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल ऑफ द गोवा. गोंय शालांत मंडळाचो 10वेचो निकाल फाल्यां आयतारा 26 एप्रिल दिसा सांजेच्या 5 वरांचेर जातलो. शालांत सभाघरात ह्या निकालाची घोषणा जातली. 13 मार्च ते 9 एप्रिल ह्या काळात जाल्ल्या परीक्षेत 10वे खातीर 20,659 विद्यार्थ्यांची नोंदणी जाल्ली, जातूंत 10,819 चले जाल्यार 9,840 चलयो बशिल्ल्यो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाहक दत्तात्रय होसबळे हांणी अस्तंत बंगालात
तृणमूल काँग्रेस पक्षान केल्ल्या राजकीय हिंसाचाराचेर अमेरिकेंतल्यान खर टिका केली. वेंचणुके उपरांत कायदो वेवस्था मजबूत राखप ही राज्य सरकाराची जापसालदारकी. तेच प्रमाण वेंचणुकेच्या वेळार शांती स्थापीत करप ही सगळ्या राजकीय पक्षांची जापसालदारकी आसा. लोकशायेत वेंचणुकेच्या वेळार हिंसाचार करतल्यांक जनता जाप दितली अशें ताणें सांगलें. But if you teach that we are all having one source of energy and we are all part of it, in my tradition, the Hindu tradition says that you have to respect every other creature and they are equal to us. The same source of energy that presents in me is present in you, that is present in all the flora and fauna. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.